नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. पाकिस्तानाचो गैर पेटोवपाचो यत्न LOCचेर 16 नागरिकांक मारले. भारताचो लाहोर रावलपिंडी सियालकोट कराचींत स्ट्रायक. पाकिस्तानाची डिफेन्स सिस्टम काबार. शिरगांवां चेंगराचेंगरीक आदलो अध्यक्षूय जबाबदार. ताणें सुरक्षेविशीं कसलोच पत्रव्यवहार केल्लो ना. नवी समिती 1 एप्रिलाक. अध्यक्ष दिनानाथाची आरोपांक जाप. कला अकादमीन 18 ते 20 फॉल्ट्स आशिल्ल्याचो रिपोर्ट टास्क फोर्स कमिटीन दिलो. फाल्यां PWD बरोबर बसका, मुख्यमंत्री सांगता. डेल्टा कॉर्प रिसॉर्ट प्रकल्पाक 3 लाख माय चौखंड मीटर जमीन तिळारी इरिगेशन कमांड एरियेंतल्यान भायर. कॅबिनेटांत निर्णय. सुत्रां म्हणटा कसिनो येता. वेर्ना बस परतली. 28 प्रवासी जखमी. 30 प्रवासी करताले प्रवास. जखमींचेर उपचार सुरू. कंडक्टर सोंपलो. बस ओव्हरलोडेड, सुत्रां सांगता. इंडियन कोस्ट गार्ड आणि कॅप्टन ऑफ पोर्टान LED फिशिंगाचेर खर कारवाय करची. हायकोर्टाचे निर्देश. जेटीरूज चेकिंग, ड्रोन सर्वेलन्स. लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक केलो कोकण रेल्वे PI सुनील गुडलर. कॉन्स्टेबल महम्मद हुसेनाक हायकोर्टान जामीन. हे आदी मडगांव कोर्टान केल्लो रिजेक्ट. आणि वेर्ना पंचायतीचो पंच बस्ती करूंक सोदता. विलियम बेकायदेशीर 183 रूम काढून खंय भाड्याक दिता. बस्तीचेर विलियम तोंड उगडूंक ना तयार. खबरो विस्तारान. पाकिस्तानान भारताक जाप म्हूण राती काश्मीर, गुजरात, पंजाब ते राजस्थान मेरेन 15 शारांनी लष्करी सुवातांचेर हल्ल्याचो यत्न केलो. मात भारताचे डिफेन्स सिस्टमा मुखार सगळे ड्रोन आणि मिसाईल फेल. भारताचो जापेक लाहोर, सियालकोट, कराची, रावलपिंडींत हल्लो. पाकिस्तानाची मेड इन चायना एअर डिफेन्स सिस्टम लाहोरांत काबार. पाकिस्तानान LOCचेर शेलिंगेन 15 नागरिकांक मारले. भारताच्या ऑपरेशन सिंदुराक जाप दितना पाकिस्तानान भारताचेर हल्लो करपाचो अपेशी यत्न केलो आणि उपरांत भारतान दिल्ली जाप पाकिस्तानाक बरीच म्हारग पडल्या. सुत्राकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पाकिस्तानान बुधवारा राती भारताचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो आणि भारतान जाप दिली. पाकिस्तानान भारताच्या सुमार 15 लष्करी सुवातींचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो मात अपेशी थारले. भारतान जाप म्हूण मोठो ड्रोन हल्लो केलो. लाहोर शहरात ताचो भिरांकूळ परिणाम दिसलो. पाकिस्तानाची मेड इन चायना एअर डिफेन्स सिस्टम काबार जाली. चीनी बनावटीचे HQ-9 एअर डिफेन्स सिस्टम फेल जाले. भारतान कराची, लाहोर आणि सियालकोटात हल्लो केलो. पाकिस्तानान रातभर भारताचेर हल्लो करपाचो यत्न केल्लो मात एंटी मिसाईल सिस्टम S-400 मुखार पाकिस्तानी मिसाईल फेल. पाकिस्तानी गोळीबारात भारताच्या 16 नागरिकांक मरण आयला. भारतान रावळपिंडीतल्या पाकिस्तान लष्कर मुख्यालयाचेर हल्लो केलो. पाकिस्तानाचे रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमाचेर भारताचो ड्रोन हल्लो. मॅच कॅन्सल. पाकिस्तानाचे सुमार 16,000 कोटींच्या असेटांचे लुकसाण. भारतान दिल्ल्या दणदणीत जापे उपरांत अमेरिकेन एडवायझरी दिल्या. पाकिस्तानात आशिल्ल्या अमेरिकनांक पाकिस्तान सोडपाचो सल्लो. सध्याच्या परिस्थितीचेर प्रधानमंत्री मोदीचे हाय लेव्हल बसका सुरू आसात. NSA अजित डोभाल आणि रक्षा मंत्र्याच्यो बसकार बसका. सरकार म्हणटा भारतान सामान्य नागरिकांक टार्गेट केल्ले ना. मजगती बलूच आर्मीचे पाकिस्तानी सैन्याचेर हल्ले सुरूच.
आज सकाळी भारतीय सशस्त्र दळान पाकिस्तानातल्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर एअर डिफेन्स रडार आणि सिस्टमांस टार्गेट करून भारतान पाकिस्तानाक खरपणान जाप दिल्या. लाहोरातली एअर डिफेन्स सिस्टम निष्क्रिय केल्ल्याचें कर्नल सोफिया कुरेशीन सांगलें. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया. भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई. यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया. पाकिस्तानाकडच्यान जावपी फायरिंग थांबोवपा खातीर भारताक प्रत्युत्तर दिवप सक्तीचें आशिल्लें अशें विंग कमांडर वोमिका सिंग उलयली. Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation provided it is respected by the Pakistan military. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिरगांवा जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती जबाबदार ना. प्रशासनाक कळाव जाल्ल्यान प्रसंग घडलो. देवस्थान समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकाराचो दावो. घडणुकेक आदलो अध्यक्ष गणेश गांवकारूय जबाबदार आसूं येता. तांणी खंय सुरक्षे विशीं प्रशासना कडेन कसलोच पत्रव्यवहार केलो ना. नवे समितीन खंय 1 एप्रिलाक ताबो घेतला. शिरगांवा जात्रेचे होमखंडा दिसा चेंगराचेंगरी जावन 6 जाण सोंपले. जायते जाण गंभीर जखमी जाले. ह्या सगळ्या प्रकरणा वयल्यान आदली देवस्थान समिती आनी आतांच्या समिती मदीं आरोप प्रत्यारोप चल्ल्यात. घडणुकेक आतांची समिती जबाबदार आसा असो आरोप आदलो अध्यक्ष गणेश गांवकारान केल्लो. जाल्यार चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती जापसालदार ना. प्रशासनाक कळाव जाल्ल्यान ही घडणूक घडली. नवे समितीन 1 एप्रिलाक ताबो घेतिल्लो. आदल्या समितीन खंय प्रशासनाक सुरक्षे विशीं कळोवंक ना म्हण अध्यक्ष दिनानाथ गांवकाराचो दावो. त्या देवस्थान कमिटीचे जे जे तेणे आरोप केले त्या खोडून काडटा आणि त्या गणेश गांवकाराचो तीव्र शब्दांत निशेध करता. तेणे कितें म्हटलें हांगासर तुमकां डेट सांगता तुमकां की आमी 1 तारखेक वास्तवीक आमी चार्ज घेतला देवस्थान कमिटीचो. तेणे म्हटलें कितें की आमी सरकारी यंत्रणे कडेन कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना म्हणून. वास्तवीक कितें आसा जेन्ना नवी कमिटी आसा तेन्ना जी सद्याची रिटायरिंग कमिटी आसा मावळती कमिटी तेंच्यांनी पत्रव्यवहार करपाक जाय सरकारा कडेन की एक समजा जॉयंट मिटींग घेवपाची आनी कशें एडमिनिस्ट्रेशन आनी कशें जात्रा करून घेवपाची त्या संदर्भात एक. दुसरो विशय कसो आहा की जे आमी काबाय रानांत लांकडां हाडटा होमखाणा खातीर त्या लांकडा खातीरूय तेणी पत्रव्यवहार करूंक जाय आसलो. पूण तेणी कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना कित्याक आमी फायली पळयली तेजे त्या फायलींनी व्हडलेशें कांय करस्पॉन्डन्स कांयच ना. आमी एज अ कमिटी सगळे कडेन पावना. एक्चुअली कमिटी हांगासूर सगळें कंट्रोल करता आनी आमी तें म्हाका दिसता आमी तें बऱ्यापैकी केल्लें आसा. कित्याक आमच्या ज्या स्पॉटार आमी मॅनेजींग कमिटी वावुरली आनी बाकीचे लॉ एंड ऑर्डर इट इज फॉर द गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसायड. प्रत्येक गोष्ट देवस्थान कमिटी करूंक शकना. आयदर एडमिनिस्ट्रेशन आनी विलेज पंचायत हांगासर विलेज पंचायत खंयसरूच इनवॉल्व करिना गव्हर्मेंट. एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आनी विलेज पंचायत शिरगांव हे सगळें सिरियस घेवपा खातीर तेंच्यांनी कांय केलें ना. हे जे घडना पळय न्हू आतां तेचोच पर्यावसन अशें म्हाका दिसता. दुसरी गोष्ट कितें आसा की गणेश गांवकारान अशें एलिगेशन केलें की ही घटना घडल्या नंतर 5 मिनटांनी तो थंयसर पावलो. 5 मिनटांनी पावलो. आतां सांगता तुमकां हे देवळा पासून जात्रे दिसा देवळा पासून जर ते जाग्यार वयतलो RBI बँके कडेन क्रॉसींग वाय शेप आसा ताका थंयसर वयतलो आनी जात्रे दिसा 1 वर कमीच कमी 1 वर. जर तो 5 मिनटांनी थंय पावलो ताचो अर्थ कितें आहा जें कितें घडलां पळय न्हू तें गणेश गांवकारान घडून हाडलें अशें जावंक शकता न्ही. हे जे कोण बिचारे बाबड्यांचे जीव गेलो त्या गणेश गांवकार जबाबदार जालो. गणेश गांवकारान केलां हें कांड हें सगळें. म्हणजे हांव गणेश गांवकाराचेर डायरेक्ट आरोप करता की हे सगळें कांड करपाक गणेश गांवकार जबाबदार आसा म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कला अकादमी विशीं नेमिल्ले टास्क फोर्स कमिटीन मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट दिला.
कला अकादमीन सुमार 18 ते 20 फॉल्ट नोंद केल्यात म्हूण कमिटीचो अध्यक्ष विजय केंकरे सांगता. तशेंच मुख्यमंत्र्यान खंय हे फॉल्ट आसा म्हूण मान्य केला. फाल्यां हे विशीं PWD बरोबर बसका जातली. कला अकादमी खातीर तयार केल्ल्या टास्क फोर्स कमिटीन 18 ते 20 फॉल्ट कला अकादमींत आसा असो रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक सबमीट केला. मुख्यमंत्र्यान खंय फॉल्ट्स मान्य करून PWD वांगडा बसका घेवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें कमिटीचो अध्यक्ष विजय केंकरे सांगता. काय नाही, सीएमा कडेन मिटींग जाली आनी आमचो जे कितें कला अकादमीक लागून तेजें कन्स्ट्रक्शन आनी आमचें जे इन्स्पेक्शन आमी केल्लें ताजो रिपोर्ट तांकां दिला. राजन दिसे, रॉयल ड्रेगो, शीतल तळपदे 3 एक्सपर्ट ताजो रिपोर्ट जावन आतां सीएमान अशें आश्वासन दिलां की आतां PWD बरोबर मिटींग करून काम सुरू जातलें. फाल्यां येते 2 दिसांत ताजी मिटींग आसा आनी आमी जे कितें डिटेल रिपोर्ट दिला ती एक डिटेल पूण हाजें जेन्ना काम स्टार्ट जातलें तेन्नाय आणखी रिपोर्ट दिवचो पडटलो. पूण CM हेज एक्सेप्टेड एवरीथींग आनी CM हेज सेड की तें काम सुरू जातलें आनी ताका लागून डिसायड करपा जाय कितले दीस जाय पडटले तें काम. म्हणून तें काम जातलें आतां ते स्टार्ट जावपाची वेळ आसा. खंयचे फॉल्ट खंयचे सावंडाचे बी तुमी सगळे ते आसा? 18-20 फॉल्ट आसा रे. कितले सांगू तुका? मेन पॉइंट करपा जाय, डिटेल दिला तांकां. जाल्यार फाल्यां PWD वांगडा हे विशीं बसका जातली म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. कला अकादमीच्या टास्क फोर्सान आयचो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट केला. तो रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत ताची पुराय मिटींग ही हेच्या बरोबर फाल्यां जातली. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. धारगळे डेल्टा कॉर्प इंटग्रेटेड रिसॉर्ट प्रकल्पाक 3,33,000 चौखण मीटर जमीन तिळारी इरिगेशन कमांड एरियेंतल्यान भायर काडली. बुधवाराक कॅबिनेट बसकेन निर्णय. गेल्या वर्सा ही जमीन ह्याच प्रकल्पा खातीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हूण जाहीर केल्ली. ह्या प्रकल्पांत 3 हॉटेल, वॉटर पार्का वांगडा कसिनो येवपाचे आसा म्हूण कळटा. मोपा विमानतळा लागसार धारगळे डेल्टा क्रॉप ह्या कसिनो कंपनीचो नवो इंटग्रेटेड रिसॉर्ट प्रकल्प येता. फाटल्या वर्सा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या सुचोवणेचेर हो वाठार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून जाहीर केल्लो. ह्या प्रकल्पांत 3 हॉटेलां, कन्व्हेन्शन सेंटर, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, रिटेल एरिया, बँकवेट फॅसिलिटी, चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट एरिया असल्यो फॅसिलिटीज आसतले. सुत्रांक कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण हांगा खंय कसिनो येवपाचो आसा. बुधवारा ह्याच प्रकल्पाक धरून कॅबिनेटार आनीक एक मोठो निर्णय जाला. ह्या प्रकल्पातली 3,33,000 चौखण मीटर जमीन तिळारी इरिगेशन कमांड एरियेत येता. ही एरिया ह्या पयलींच सरकारान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून जाहीर केल्या. इरिगेशन कमांड एरिया म्हळ्यार शेतकी खातीर योग्य. शेतकी खातीर तिळारी प्रकल्पाचें उदक हांगा मेरेन पावयला. सरकारान ह्या रिसॉर्ट प्रकल्पा खातीर ही जमीन इरिगेशन कमांड एरियेंतल्यानूच भायर काडला. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हो निर्णय जालो. ह्या निर्णया उपरांत तिळारी इरिगेशन कमांड एरिया सकल येवपी 14,521 हेक्टर एरिया कमी जावन 14,482 हेक्टर जाल्या. एके वटेन सरकार गोवा राज्य अमृतकाळ शेतकी धोरण हाडटा आनी दुसरे वटेन गेमिंग कंपन्यांच्या टुरिझम प्रकल्पां खातीर इरिगेशन कमांड एरियेंतल्यान जमिनीच भायर काडटा. ह्या निर्णयाक लागून तिळारी कमांड एरियेचो उद्देशूच काबार जाता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वेर्णा बस परतली. 28 प्रवासी जखमी, कांय गंभीर म्हूण म्हायती मेळटा. बसीचो कंडक्टर सोंपलो, सुत्रां सांगता. जखमींचेर चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. बस खंय ओव्हरलोडेड, कंडक्टर दार उक्ते दवरून दारार उबो आशिल्लो म्हूण सुत्रां सांगता. वेर्णा बस उमती जावन सुमार 28 प्रवासी जखमी जाल्यात. कांय जाण गंभीर आसा म्हूण म्हायती मेळटा. बसीचो कंडक्टर खंय सोंपलो. बस ओव्हरलोडेड, कंडक्टर दार उक्तो दवरून दारार उबो आशिल्लो, इतली गर्दी, सुत्रां सांगता. प्रेजेंट म्हाका मेळ्ळो त्या कोतान एक कोण तरी कंडक्टर तो सोंपलो म्हणटा. बाकीचे इंजर्ड ते डिस्ट्रिक्ट पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता. फ्रॉम ट्रॅफिक पॉयंट ऑफ व्यू आमचे सांगत जाल्यार आमचे एनफोर्समेंटूय करता आनी सद्या इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे कोतान खंय म्हणटा कोण फास्ट आशिल्लो ते इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट. हांवें आतां आमचे लोकल हायवेमान विचारलें तेन्ना ते सांगता की बस सारकी फूल आहली म्हणून, स्टँडींग देखून चड आहली म्हणून.
आतां कशें जालें कितें जालें एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना, तरी आसतना हांव फायंड आवट करता आनी तेजे उपरांत तुमकां कितें सांगता कितें. आतां सद्या म्हाका इन्फॉर्मेशन मध्ये कंडक्टर एक्सपायर जाला आनी दोग तीग जाण सामके चड सिरियस आसा. बंद जायना, इतले पॅसेंजर भरून वतात ते आनी असो एक्सिडेंट जावन हाका जिम्मेदारी कोण? तो क्या बचेगा? उसके ऊपर गिरा बस. हाँ, उसके ऊपर ही गिरा, हम लोग सब उसी के ऊपर था ना. कोने से आया वो बंदी नहीं किया था दरवाजा. हाँ, बारीक वाला उलयता ते भाशेन हेजे दार सुद्दां दारार तो कंडक्टर दारार आशिल्लो म्हणटा तो, दार सुद्दां लागनाशिल्लें, इतले हे भरले म्हणटा. दुसरें तुमी आयज बस पळयल्यार कळटलें बसी कंडिशन कितें आहा तें पळयात तुमी आयज. ह्यो बसी कंडिशन पळय आनी हेजे ओवरलोड घातले जाल्यार बसीन कितें जातलें तें तुमकां आयज पळयल्यार तुमकां कळटलें. म्हाका दिसता खंय तरी गव्हर्मेंटान हेंचेर लक्ष दवरपाक जाय आनी हे जे व्हरता आतां लोकांक भरून बाबा कितले पॅसेंजर तेंची कॅपेसिटी कितली आसता, उबी रावपाक कितली आसता, ओवरलोडेड सदां ह्यो बसी वयता हांगा. समजून आमचें कितें जालें? आमी बसीन आसलेली पूण ओवरलोड आसलेली ती बस सारकी आनी तेणी कसो टर्न घेतलो तो आमकांय खबर ना. फास्ट आसलेलो सारको. तेणी ब्रेक मारलो कितें मारलो तेणी सोमतो झूप काय आमी सोमती पडती पड आमी दारा कडेन आसलेली. आनी आयज आमी प्रत्यक्ष पळयल्या की गाडी जेन्ना उलटी पडली सद्याक आमकां आयकूंक येता की एकटो मनीस मरण पावला आनी सेवरल पॅसेंजर जे हांगा आसा ते इंजर्ड जाले. थोडे लोक खंय चिखली हॉस्पिटल आसा, थोडे कांसावले प्रायमरी हेल्थ सेंटरान तांकां हें केलां आनी फुडलो ट्रिटमेंट तांचो चालू आसा. एका वाटेन पुलीस हांगा पाविल्ले आसा, पुलिसान एक्सिडेंटाची नोंद घेतिल्ली आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. इंडियन कोस्ट गार्ड आणि कॅप्टन ऑफ पोर्टान नुस्तेमारी करपी बोटींची सातत्यान पळोवणी करची. LED फिशिंगाचेर खर कारवाय करची, हायकोर्टाचे निर्देश. कारवाय जायना म्हूण कांय नुस्तेमार कोर्टान गेल्ले. नजर दवरूंक ड्रोन हाडल्यात म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. नुस्तेमार म्हणटात जेटीचेरूच चॅकिंग जावपाक जाय. इंडियन कोस्ट गार्ड आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टान नुस्तेमारी करपी बोटींची सातत्यान पळोवणी करची, LED फिशिंगाचेर खर कारवाय करची, हायकोर्टाचे निर्देश. आयज आमी म्हाका दिसता फॉर लास्ट 9 years ही LED लायट इम्प्लिमेंट करपाक आमचे एसोसिएशन आनी आमचे मेंबरां दीस रात डिपार्टमेंटाक, मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टराक फाटी लागून ती बॅन जावना म्हणून आमचे ऑलमोस्ट 10 ते 12 जाण फिशरमॅन पेटिशनर 2022 हायकोर्टान फायल केले की LED लायट फूल स्विंग चालू आसा. आयज जस्टीस वाल्मिकीन तेजो फायनल ऑर्डर दिलो. फिशरीज डिपार्टमेंट आनी कोस्टल पुलिसाक दे डो नॉट हॅव द रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्लिमेंट अ बॅन. सो इट इज अ गुड डिसिजन की कोस्ट गार्डाक डिरेक्शन दिला आनी तशेंच करून कोर्टान डिरेक्शन दिला होम मिनिस्ट्रीक जे कोस्टल पुलिसाक बोट्यो ना ते बोट्यो ते प्रपोजल पळय आसा ते म्हणटाले की प्रपोजल दिला म्हणून न्यू बोट्यो हाडपाक. सो ते प्रपोजल स्पीड अप करून ते बोट्यो हाडचे म्हणून आनी त्या भायर जे बोटकारांक सांगला की अंडर मर्चंट शिपींग एक्टा भितर कंप्लायन्स जावचो म्हणून. म्हळ्यार इट लुक्स लायक आता जो टांडेल पळय आसा तो एक क्वॉलिफायड जावचो पडटलो. सो देर आर रुल्स एंड रेग्युलेशन ऑन द मर्चंट शिपींग एक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द बोट. पूण आतां इम्प्लिमेंटेशन परत आनीक हडल येवपाक शकता. आतां आमचे फिशरीज मिनिस्टरान सांगला की आमी ड्रोन यूज करता म्हणून. बरें आहा, इट्स अ वेलकमिंग स्टेप, बट वी डोंट रिक्वायर ड्रोन टू अंडरस्टँड वेदर देर इज LED लायट फिशिंग ऑर नॉट. इन द जेटी इटसेल्फ तुवें तुजें इन्स्पेक्शन केलें, वील हॅव टू चॅक इफ जनरेटर इज देर, वील हॅव टू चॅक इफ दी LED लायट्स आर देर. सो तेजेर तो जो पळय सुपरवायझर पळय आसा ही कॅन इजिली आयडेंटिफाय द इलिगॅलिटीज. स्टुडंटा खातीर चेतन गावस. लाचखोरी प्रकरणात ACBन अटक केल्ल्या कोकण रेल्वे PI सुनील गुडलर आणि कॉन्स्टेबल महम्मद हुसेनाक हायकोर्टान जामीन दिलो. दोगांकूय अँटी करप्शन ब्युरोन बेळगांवच्या मीट ट्रेडरा कडल्यान 25,000ची लाच घेतना धरिल्ले. ह्या आदी मडगांव एडिशनल सेशन्स कोर्टान दोगांचोय जामीन रिजेक्ट केल्लो. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. वेर्णा पंचायतीचो पंच विलियम बारेटोन बेकायदेशीर 183 रूम काढून भाड्याक दिता. एक्टिव्हिस्ट मिंगेलाचो आरोप. लोक खंय कितेंय करपाक गेल्यार तांकां आडोवंक पंचायत पावता.
मात पंचांक रान मेकळे थंय बसती करपाक सोदता म्हूण मिंगेल उलयलो. पंच विलियमाक विचारल्यार तो उलोवंक सोदिना. वेर्णाच्या एका पंचान बेकायदेशीर 183 रूम काढून भाड्याक दिता म्हूण मिंगल रॉड्रिगीसाचो आरोप. हे आतां कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कोणी घर काडटा लिव्हिंग रूड कोणी आमचो गोंयकार कितें करता जाल्यार कन्स्ट्रक्शन आमची ही सगळीं काडल्या ती मायग्रंट हट्स. आमी म्हणटा सरपंच आनी मेंबर्स गोंयचे बरेपण करता कितें तरी गांव ते पद उपकार करतात. पूण आमचे वेर्ना पंचायत फॉर एग्जाम्पल आमचो एक वॉर्ड मेंबर आहा आमगेलो विलियम बारेटो म्हणटालो लो बायपास करून आपणच काडले आसले. आतां पयल्या कितली तेणे रूम्स काडले ते लोकांक सामान्य मनशांक तुमी इल्लिगल जाल्यार नोटीस काडटा इन्स्पेक्शन करताय. तूच ते एक वॉर्डान तर इल्लिगली 50 रूम काडटा जाल्यार तुका लॉ लागना. 183 रूम्स प्लस बिल्डींग टोटली इल्लिगली. हे दोगूच पॉयंट सारखे टोटली लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक इल्लिगल जाल्यार नोटीस काडटा. तुमकां नोटीस कोण काडटलो? हांव मागता आमच्या सरकारा कडेन पंचायत मिनिस्टरा कडेन हिंगा तुवें इशू इंटरफियर दिस मॅटर आनी इल्लिगल जे 5 कोत्ताय ते तांचो पयलो तांकां इलेक्शनाक बसोवन दिवपूच न्हू. हे कोत्ताय ते इल्लिगल हे आतां आपण पावरां आसा म्हूण कोत्ताय ते ताका टोटली हे डिस्ट्रीक्ट थ्रू आउट ऑफ द पंचायत. मजगती पंच विलियम बरेटोक विचारल्यार तो कांयच उलोवपाक सोदिना. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. CSR फंडांतल्यान ONGC 2 कडेन कोयरा विल्याचे प्लांट घालपाची आसा. सोनसड्यार जागो पळोवन थंय प्लांट घालपाचो प्लान चल्ला आमदार दिगंबर कामत सांगता. ONGCच्या टिमीन आमदार दिगंबर आनी BJPचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायका बरोबर बसका घेतली. उत्तरेक साळगांवाय खंय प्लांट येवं येता. ONGCचो CSR फंडांतल्यान सोनसड्यार कोयरा विलो प्लांट घालपाचो प्लान आसा. तांच्यांनी दामू नायक आनी आमदार दिगंबर कामता कडेन बसका घेतली. तांचो एक CSRचे अंडर ONGC गोंयांत प्लांट घालपाक सोदता 2 खंय तरी. ताचे खातीर ते पळयतात वेगळे वेगळे. एक तांची टीम आयिल्ली हांगा सनसड्यार पळोवपाक. आहा थंय जागा पळयताले ते सनसड्यार पळयताले. हे आतां आनी खंय वतले मागीर नॉर्थाक थंय हांगा गेले तालेगांव वता आनी खंय वता अशे 2-4 कडेन पळयता ते ज्या जाग्यार बरो बरो जागो मेळटा थंय ते घालपाक सोदता. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. हिंदू जनजागृती समिती गोंयांत 17 ते 19 मे सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव घडोवन हाडटा. 23 देशांतले वेगवेगळे मानेस्त वांटेकार जातले. 25,000 लोकांचो अदमास. काशी अयोध्ये भशेन गोंयांत आध्यात्मीक पर्यटनाक उर्बा दिवंक यत्न. सनातन संस्थेचो म्हणयारो चेतन राजहंस मिडिया कडेन उलयलो. महोत्सवांत सोमनाथ लिंग दर्शन 21 संतांच्यो पादुका. हिंदू जनजागृती समिती वतीन गोंयांत 17 ते 19 मे मजगती सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाचें आयोजन केलां. वट्ट 23 देशांतले वेगवेगळे मानेस्त खंय वांटेकार जातले. सुमार 25,000 लोकांचो अदमास. सोमनाथ लिंगदर्शन 21 संतांच्यो पादुका खंय ह्या कार्यावळी वेळार गोंयांत हाडटले. शिवकालीन वस्तूंचें खंय हांगा प्रदर्शन. ही सगळी मंडळी 25,000 लोक येतील असा आम्ही अंदाज बांधलेला आहे. त्यातलं 20,000 झालेलं आहे. पुढच्या 4-5 दिवसांमध्ये बऱ्यापैकी रजिस्ट्रेशन होईल. आणि या सगळ्यातनं लाभ काय होणार आहे तर गोव्यातला जी अर्थव्यवस्था आहे त्याला एक मोठी मजबूती मिळणार आहे. कारण हे सगळे लोक गोव्यात येणार, इथली स्थानिक वाहनं वापरणार आहेत, स्थानिक हॉटेलमध्ये निवास करणार आहेत, वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटमध्ये जातील, मंदिरांच्या इथे दर्शनाला जातील. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि रोजगार याला एक मजबूती मिळणार आहे. त्यामुळे गोव्याच्या आध्यात्मिक पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हा कार्यक्रम एक नवा अध्याय बनणार आहे. 21 संतांच्या पादुका आहेत. सज्जनगडावरून स्वामी समर्थांच्या पादुका येत आहेत. अशा 21 संतांच्या पादुका आहेत. सोमनाथाचं लिंगाचं दर्शन तिथे असणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातल्या शस्त्रांचं एक्झिबिशन तिथे असणार आहे. ते जवळजवळ 90 टेबल आहे. त्याच्यामध्ये तानाजी मालुसरे किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेल्या त्या काळातली हत्यारं, त्यांच्या सरदारांनी वापरलेली हत्यारं, त्यांचे अंगरक्षक छवे हे सगळं तिथे असणार आहे. आणि हे सगळं प्रदर्शन खुलं असणार आहे. प्राचीन जे तामिळनाडूतलं ज्योतिषशास्त्र आहे त्याला नाडी भविष्य असं म्हणतात. त्यातलं भारताच्या भविष्याविषयीचं आणि सनातन राष्ट्राविषयीचं प्रत्यक्ष नाडीवाचन असणार आहे. आणि नंतर महाधन्वंतरी याग गोव्यातल्या आणि राष्ट्राच्या लोकांच्या आरोग्यासाठी केला जाणार.
नगरगांव जाल्ले श्रवण बर्वे खून प्रकरणात तिगा आरोपींची ज्युडिशियल कस्टडी वाळपय JMFC कोर्टान 14 दिसांनी वाडयली. श्रवणाचो बापूय देविदास, भाव उदय बर्वे आणि वासुदेव वजरकार सध्या भितर आसात. खुनाविशीं पुराव्यांत अजून स्पष्टता ना. पुलीस चौकशी चल्ल्या. नमस्कार. 15 एप्रिलाक श्रवण बर्वे रावपी आमेडे नगरगांव सत्तरी हाचो त्याच्याच घराकडे मर्डर जाल्लो आणि रिलेटेड टू ते मर्डर केसीक तेजो स्वताचो बापूय देविदास बर्वे, तेजो भाव उदय बर्वे आणि तेजो एक शेजारी वासुदेव वजरेकर हांकां तिगांचो अरेस्ट केल्ली आणि अरेस्ट केल्ल्या उपरांत पयलीं तांकां 10 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आणि परतून जेन्ना तांकां JMFC वाळपय हांगासर प्रोड्यूस केले तेन्ना तांकां डायरेक्ट हांगासर जी ज्युडिशियल कस्टडी आसा कोलवाळे थंयसर तांकां धाडलेले आणि आयज परतून तांची हियरिंग आसली आणि आयज परतून तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी ही जी आसा ती वाडयल्ली आसा. जेन्ना ते कोर्टान आयले आणि कोर्टान तांकां विचारले की तुमकां कितें उलोवपाचें आसा काय म्हणून, तेन्ना तेंच्यांनी आपल्या वाटेंतल्यान एक्सप्लेनेशन दिलें. बट हांगासर दोनूय एडवोकेट आसा तेंच्या भितर आर्ग्युमेंट बीन कांय जावंक ना आणि आयज परतून तेंची 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी वाडयल्ली आसा. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. फाटल्या वर्सा ऑगस्टान मुंबय गोवा भवनाचे रेनोव्हेशन जावन ते उक्ते जाल्ले. मात ह्या वर्सा पडिल्ल्या पावसान ग्राउंड फ्लोरावेल्या रुमांनी तशेंच ऑफिसान ड्रेनेजींतल्यान उदक वयर सरले आणि पुराय रुमांनी भरले. ह्या आदी खंय 2 फावटी अशें जाला म्हूण थंय काम करपी सफाई कर्मचाऱ्यांनी सांगला. खासा रिपोर्ट. 8 डबल बेडरूम, 1 VIP सूट, 7 खाटींची दादल्यां खातीर डॉर्मेटरी आणि 3 खाटींची बायलां खातीर डॉर्मेटरी आणि बऱ्योच साधन सुविधा घालून चकचकीत केल्लें मुंबयतलें गोवा भवन फाटल्या वर्सा ऑगस्टात रिनोव्हेशन पुराय करून परतून उक्तें जाल्लें. रिनोव्हेशन करून गोवा भवन चकचकीत केलां, मात ड्रेनेज सिस्टम फॉल्टी. ग्राउंड फ्लोराच्या रुमांनी आणि ऑफिसात बुधवारा फातोडेर पडिल्ल्या पावसात उदक भरलें. ही पळयात ग्राउंड फ्लोरा वयल्या रुमाची परिस्थिती. फातोडेर पडिल्ल्या पावसाक लागून बाथरुमांतल्यान उदक वयर येवन सगळ्या रुमान भरलें आणि फुडल्या दारांतल्यान भायर सरलें. गोवा भवनाचे रिसेप्शन आणि कार्यालयाची तीच परिस्थिती जाल्ली. ह्या आदी 2-1 फावटी खंय अशें उदक भरलां अशें थंय काम करपी सफाई कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हापशा नगरपालिकेचे बसकेन पाळीव सुण्यांचेर टॅक्स लावपाचो निर्णय जाला. दर एका सुण्याची नोंद करप खंय गरजेचें. नोंद करपाक 500 रुपया जाल्यार रिन्युवलाक दर वर्सा 100 रुपया फारीक करचे पडटले. नोंद जाल्ल्या उपरांत सुण्याक वळखपत्र मेळटले. म्हापसा नगरपालिकेच्या बसकेत पाळीव कुत्र्यांचेर टॅक्स लावपाचो निर्णय जाला. बुधवारा जाल्ले बसकेत हो निर्णय जालो. नोंदणी केल्या उपरांत खंय दर एका कुत्र्याक वळखपत्र मेळटले. आमचे काल एक रेजोल्युशन जालें की जे डॉमेस्टीक डॉग्स आसा तेंचें रेजिस्ट्रेशन करचें म्हणून आनी आमकां सर्क्युलर येयल्लो DNA कडल्यान की ते तुमी रेजिस्टर करपा खातीर घेवचें म्हणून जे म्हापशा म्युनिसिपल रेजिस्ट्रेशनान पडटा पळय तांकां. त्या प्रमाणे आमी ते प्रपोजल मांडलेलें आनी तेजे प्रपोजलाचेर आमचें अप्रुवल अशें जालें की डॉमेस्टीक डॉग्स आसा ते रेजिस्ट्रेशन करचें 500 रुपीज पर डॉग फॉर रेजिस्ट्रेशन आणि एवरी इयर रिन्युवल आफ्टर 100 रुपीज रिन्युवल्स तेजे. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.